विराट रूप कितें कितें जावं शकता तें तुमी आमकां सांगात. हाजे विराट रूप सामकें भयानक आसा. म्हणजे अल्टिमेट जे जावपाक शकता इज गँग्रीन. बरोबर. त्या स्टेजी पर्यंत पावचेच न्ही मनशान. बरोबर. ताज्या पयलीं जे येता इज फंक्शनल इस्किमिया म्हणटात आमी ताका. म्हणजे एक्सरसाइज जेन्ना करता तेन्ना पेन जावपाक सुरवात जाता. एक्सरसाइज बंद केलो की देर इज नो पेन. म्हणजे ऑक्सिजन लेवल जेन्ना मसलाचे वाडपाक लागता तितले ऑक्सिजन लेवल जर पावले ना जाल्यार ते दुखूंक लागता. अच्छा. दिस इज सामकी इनिशियल स्टेज. हे जेन्ना नोटीस जाता तेन्ना ताका ट्रिटमेंट करप सोंपें जाता. बरोबर. आनी एक गोष्ट जाता इज प्री गँग्रीन. म्हणजे पांय थंड पडपाक लागता. आय सी. पांयांक मुयो येतात. दिसपाक मातसो पेल दिसपाक लागता. म्हणजे जशें दुसरी कात दिसता सप्पल अशी, म्हणजे नॉर्मल कात दिसता ताच्या परस मातशी काळवंटा अशें जेन्ना दिसूंक लागता. किंवा हात लायलो जाल्यार सामको सेन्सिटीव जाता की इल्लोसो हात लायलो जाल्यार सुद्दां खूब दुखता. पॅरेस्थीजिया जाका आमी म्हणटात तशें जेन्ना जावंक लागता इट इज इन दॅट प्री गँग्रीन स्टेट. म्हणजे आतां जर ट्रिटमेंट करूं ना हातून मोस्टली ब्लॉक इज मोर दॅन 50% अच्छा. इन द आर्टरी विच इज सप्लाय. म्हणजे जी शीर त्या पांयांक ब्लड सप्लाय पावयता ती 50% परत चड ब्लॉक्ड आसा. अच्छा. प्री गँग्रीन आनी गँग्रीन हाज्या मदीं चड टायम मेळटाच म्हणून ना. सो प्री गँग्रीन जातकीर बारीकशे एक फातर सुद्दां जर पांयाक लागलो जाल्यार ते गँग्रीन चालू जावपाचें जावपाची शक्यता आसता किंवा जावंच शकता अशें म्हणटात. जातात. सो गँग्रीन पर्यंत पावपाच्या पयलीं रादर प्री गँग्रीना कडेन पावपाच्या पयलीं जर करेक्टीव मेजर्स घेतले जाल्यार प्रिवेंट करूं येता. बरोबर.